आश्रय फाउंडेशन आणि सांस्कृतिक संस्थेन बुधवारा बाणस्तारी हेल्मेट वापर विशयाचेर जागृताय उपक्रम राबयल्लो। ह्या संस्थेन बाणस्तारी दुचाकी चलयतल्यांक जाणी हेल्मेटाचो वापर केल्लो तांकां प्रमाणपत्र आनी फूल दिवन तांचो भोवमान केलो। रेड स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट। हांवें आश्रय फाउंडेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन ही संस्था स्थापन केल्ली आसा आनी हे संस्थे मार्फत विविध कार्यक्रम करतलो आनी जेणे करून लोकांक जागृत करपाचे कार्यक्रम चड जातले। त्याच माध्यमांतल्यान आयज हो एक कार्यक्रम आमी दवरला की लोकांनी हेल्मेट घालचें। हेल्मेट घालचो हेचो अर्थ कितें आसा, आजकाल जर पळयत न्हू 18 ते 25 वर्सां भितर मॅक्सिमम भुरगे कार रोड एक्सिडेंटान मरता आनी तेजे पर्सेंटेज पळयत जाल्यार हेल्मेट नासलेल्या कारणान चड जाण मरता। आनी असोच एक हे जालो इन्सिडंट जालो की 13 सप्टेंबराक भोमा हांव भोमसून येता आसतना 13 डिसेंबराक एकट्या भुरग्यान एक्टिवा थांबयली आनी कापूस काडलो, तकलेक बांदलो आनी बँडेज बांदली। तेन्ना हांवें ताका विचारलें कितें जालां, तर ताणें कांय ना म्हूण सांगलें। पूण जेन्ना हांव फुडें आनी एके कडेन रावलो तेन्ना ताणें म्हाका ओवरटेक करून जेन्ना थांबयलो आनी आपले तकलेचे बँडेज काडले आनी कापूस काडले आनी स्कुटरीन घातलो। ताका विचारलें अरे अशें कितें काय म्हटल्यार तो बोलो फुडें ट्रॅफीक पुलीस आसा म्हणून आपणें बोलो अशें केलां। त्या टायमार ताका हांवें सांगलें अरे तूं हेल्मेट वापरता तें तुज्या खातीर आनी तुज्या फॅमिली खातीर वापर, 100 रुपया वांटोवपा खातीर न्हू। आनी फाल्यां सकाळीं तुजी अशी परिस्थिती येतली की तुका ती बँडेज बांदपाक तुजी तकली जाग्यार उरचिना। तेन्ना तेणें म्हाका धन्यवाद म्हटलें आनी गेलो आनी आयच्यान आपूण हेल्मेट वापरतलो म्हूण सांगलें। म्हणून आमी लोकांक जागृत करपाक लागून हो एक कार्यक्रम दवरलेलो आसा। हे संस्थे मार्फत विविध कार्यक्रम जातले, ही फक्त सुरवात आसा आनी लोकांक जागृत करपाचे कार्यक्रम चड जातले आनी लोकांनी जागृत रावचें। कित्याक जें आयुश्य आसा, देवान जें आयुश्य आसा दिल्यार तें अशें रस्त्यार उडोवपाचें ना, तेजो योग्य वापर करपाचो। जीव हो प्रेशियस आसा, सगळ्यांक वापरपाक जाय। हय पुलिसाचे 100 रुपया वांटोवपाक लागून हेल्मेट हें करनाका म्हळ्यार आपलो जीव आपले आवय बापूय घालपाचें वाट पळयता पण हेल्मेट वापरपाक जाय। हेल्मेट येदी व्हडली स्कुटर घेता तूं 7 रुपया हेल्मेट तुका 700 रुपयाचें एफर्ट जायना।